DDSSY सारकेले स्किमींचेर घेतात ती रजिस्ट्रेशन फी सरकार स्वता भरपाचो विचार करता म्हूण मंत्री विश्वजीत राणे उलयला। पेशंटांक रोखडेच ग्रीन फॉर्म दिवंक सुरू करतले, ताचे खंय वखदां उपचार प्राधान्यान मेळटले। सत्तरीत राना खात्याचे अधिकारी अभयारण्यांतले लोकवस्तींनी लोकांचे घरा लागसार तारी मारूंक लागल्यात, ताचेर विश्वजीत चाळवलो। वाळपय मेगा मेडिकल कॅम्पाक आयिल्ले कडेन तो उलयलो। सत्तरीत राना खात्याचे अधिकारी फॉरेस्ट वाठारात रावपी लोकांच्या घरांक तेंकूनच तारी मारपाक लागल्यात। विश्वजीत खंय हो विशय मुख्यमंत्र्या कडेन काडटलो। वेळ पडल्यार लोकां बरोबर रावन राना खात्याच्यो तारी मोडून उडोवच्यो पडटल्यो म्हूण विश्वजीत उलयला। जे खंय सर्वे जाल्ली पयली ते आता नवे तरेन सर्वे जावन वाट बंद करपाचें काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता योग्य ना। आमचो सत्तरीचे जनते वांगडा आमी रावतले। सत्तरीची जनतेची पाडे गरीब लोक आमचे, त्यांचे उत्पन्न असलेले जमिनी आहात कितें तरी एक तांचे डेलिगेशन घेवन आयज करमळी कोणी सांगला घराक तेंकोन वाट बंद केले। हांव वयतलो थंय DCFाक हांवें फोन केल्लो, काय ऑफिसर ह्या तरेन काम करता लक्ष घालून काम करिना, जे केन्ना कितें बंद करपाचीच गरज नसली। कायदो आमकां सगळ्यांक खबर आहा कायदो कसो हें करपाचो, पूण हे विशय मुख्यमंत्री कडेन व्हरून मांडपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो। म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री योग्य तरेन तेजो तोडगो काडटलो। पूण कितें आहा की म्हाका ह्या तरेचे ऑफिसर जे आहा जे वाट बंद करतात जाल्यार म्हाका प्रत्यक्षा लोकां वांगडा थंय रावन ती वाट मोडची पडटली, मंत्री रावन ती वाट मोडची पडटली आनी हांव फाटीं रावचो ना। DDSSY मेडिकल इन्शुरन्सा सारकेले स्किमींचेर भरतात ती रजिस्ट्रेशन फी स्वता सरकार भरपाचो विचार करता। सरकार पेशंटांक ग्रीन फॉर्म दितले। इवन रजिस्ट्रेशन फी काडपाचे आमचे प्रयत्न चालू आहा, म्हणजे लोकांक आनी फ्री कार्ड सगळे प्रिमियम सगळे गोष्टी सरकार भरतले। हे आता प्रोसेस चालू आहा, काही दिसांनी तो डॉक्युमेंट बी तयार जातलो। खंयचे कार्ड आसा ते? DDSSY कार्डाचे आता म्हणटा ना रिन्युअला खातीर 300 बी ते सगळे आमचे मुख्यमंत्री म्हणटा कांयच लोकांनी दिवपाची गरज ना, सरकार कितें ते करतले। सगळे तरेतरेचे मेडिसिन जे जनरली PHC CHCन गावना ते आमी दिवपाचे आमी ठरयलां। दुसरी गोष्ट सांगता, ऑन रेकॉर्ड सांगता तुमकां की आमी वेगळे फॉर्म्स प्रिंट केले, ग्रीन कलराचे फॉर्म, म्हणजे GMCन तो गेलो ताका ऑटोमॅटिकली प्रायोरिटी ट्रिटमेंट गावतली। आनी ताका जे गोळ्यो लागता, समजा 3 म्हयन्याचो स्टॉक दिलो तो ते फॉर्म घेवन रजिस्ट्रेशन घेवन हांगा दिल्यार फार्मसिसाक हांगा इन्स्ट्रक्शन आमी दिल्लें आसा की ताका टॅबलेट कंटिन्यू करा। 8 तारखेर आमी मुख्यमंत्रीचे हस्ते मोटरसायकल अँब्युलन्सीस आमी लॉन्च करता। असेंब्लीचे पयलीं 13 तारखे पयलीं आमी कार्डियाक अँब्युलन्सीस लॉन्च करता। वाळपय CHCत विश्वजितान खात्याचो पयलो मेगा मेडिकल कॅम्प घेतलो। वाळपय CHCत किडनी डायलिसीस युनिटूय विश्वजितान सुरू केलें। आमच्या लोकांक बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा लोकांच्या दारार वचून दिवपाचो आमचो हो पयली प्रयत्न। आनी म्हाका तरी दिसता की हे तरेचे गोष्टी आमी केल्यार आमी आरोग्य सेवाचो पूर्णपणे फायदो लोकांक आमी पावूंक शकता। गांवांत गेल्यार तो मनीस अवेअर नासता खुबशे गोष्टीची, ताका खबरूच नासता, तो आपल्या दिवसाड्यार कितले जोडटा तेजेर लक्ष आसता आनी आरोग्याचेर लक्ष नासता। ताका हायपरटेन्शन आसा काय डायबिटीस आसा हे बी ताका खबर नासता। आनी म्हणूनच फ्री इन्सुलिन पासून आता आम्ही टेंडर काढला, कोणीतरी आमकां मदीं कोर्टाक व्हेलो, कोणी कोर्टाक व्हेलो म्हणून काय ना, जर कॉन्शियस मनशाचो क्लियर आहा तर कोण कोणाक थारू शकना। आम्ही टेंडर काडटा त्या हेल्थ सर्विसान आनी आमकां प्रत्येक कडेन फ्री इन्सुलिन पासून तरेतरेची गोष्टी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता। तो गॅस्ट्रो डिपार्टमेंट चालू करता, ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंट आमी चालू करपाक घेतल्या, रिजनल कॅन्सर सेंटर आमी करता, मोटरसायकलाचे अँब्युलन्सीस आमी 8 तारखेक मुख्यमंत्रीचे हस्ते लॉन्च करता, कार्डियाक अँब्युलन्सीस आमी नवो ऑर्डर काढलाय। 108 असतलीच, पण आम्ही कार्डिओलॉजीचे अँब्युलन्सीस कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटचे अंडर आम्ही दवरतले। सध्या आपल्याकडे 2 डायलिसिस मशीनची सुविधा आहे आणि इट कॅन बी एक्सपांडेड, म्हणजे पुढे आणखीन 2 मशीन आपल्याला इन्स्टॉल करता येतील। सर सगळे मिळून 4 मशीन्स डायलिसिसचे इथे फंक्शनल असणार आहेत। मोर ऑर लेस आपण एका दिवशी इथे मॅक्सिमम 12 पेशंटपर्यंत डायलिसिसला घेऊ शकतो, ज्यावेळेला पूर्ण 4 मशीन्स येतील। आणि वाळपई आणि आजूबाजूच्या एरियातल्या लोकांना ही सुविधा भरपूर उपयोगाची पडेल। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने। सरकारान जाहीर केल्लो बजेट शेतकारांक खातीर खऱ्या अर्थान बरो बजेट आसा म्हूण खासदार नरेंद्र सावयकार उलयलो। आयुष्यमान भारत स्किमींतल्या सुमार 50 कोटी लोकांक इन्शुरन्स मेळटलो अशें तो उलयलो। समजून वचुया की ह्या देशाच्या राजकारणाचो इतिहास सुद्धा जांकां कदाचित खबर आसत, त्या शांताराम नायका कडल्यान ही अपेक्षा नाशिल्ली की दीनदयाळ उपाध्यायाच्या संबंधान ज्या पद्धतीची टिप्पणी आणि ज्या पद्धतीचे त्यांनी एलिगेशन्स केले
त्याचो भारतीय जनता पार्टी तीव्र शब्दात निषेध करता। आणि काँग्रेस पार्टीक जर कदाचित या देशाचे पॉलिटिकल आयकॉन म्हणून जर फक्त हे तीनूच नेहरू आणि गांधी दोनूच नावां जर काँग्रेस पार्टीक दिसता असत जाल्यार हे काँग्रेस पार्टीचे दुर्दैव आसा। प्रश्न होलोग्रामाचो ना, ज्या पद्धतीचे एक्युजेशन्स केल्ले आसात ते हेजे एक्युजेशन होलोग्रामाच्या संबंधांतलेच ना जाल्यार, आणि होलोग्राम आतां वापरिना फाटले वर्सभर जाले सेंटराची सगळी सर्क्युलर्स आसात, सेंटराची सगळी लेटर हेड्स आसात, गोवा गव्हर्नमेंटाची आसात, तेजे सगळ्या कडांनी हेच चालू आसा। हे होलोग्राम्स फाटले वर्सभर वापरत चालू आसा। हो बजेट खऱ्या अर्थान ह्या देशातल्या शेतकरी आसत, ह्या देशातली रुरल इकॉनॉमी आसत ही स्ट्रेंथन करपी अशा पद्धतीचो हो बजेट आसा। फिशरीजा भितर जे आमचे भाव आसात तेंचे खातीर किसान क्रेडिट कार्ड फॅसिलिटी एक्सटेंड केल्ली आसा की ऑब्वियसली त्याचो फायदो आमच्या गोंयच्या फिशरमॅनांक डेफिनेटली जातलो। आनीक म्हणून त्या नदरेंतल्यान खरें म्हणजे शेतकऱ्याक एका अर्थान घट करपी आणि शेतकऱ्याची ताकद वाडोवपी अशा पद्धतीचो हो बजेट प्रेझेंट जाल्लो आसा। ताळगाव महिला मोर्चान काँग्रेस महिला फुडारी प्रतिमा कुतिनचेर टिका केल्ली, ती काँग्रेसीच्या बायलांक मानवली ना। ले मुद्दे घेऊन आम्ही जी आंदोलनां केले तेन्ना आमकां खंयचो भाई किंवा भय्याचो सपोर्ट घेवना, आमी आमच्या स्वबळाचेर केला, कित्याक आमकां नारी शक्तीचो महत्व खबर आसा म्हणून। आनी आमकां ही नारी शक्ती आमची प्रतिमा बाय आसा म्हणून जागृत जालो असो न्ही, पूण एक खंयचो तरी लिडर आसता, खंयच्याय एका एक लिडर आसचो आनी तो आमचो लिडर प्रतिमा बाय आसा। आनी सेकंड थिंग, ह्या बायलेक कोण वळखना, प्रतिमा कुतिनोक सगळो गोंय वळखता। कित्याक वळखता? कित्याक तेच्या कामा खातीर। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक ब्रेक।